लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही तू अप्पा तुवें आयकलां बाय पळय नागली हांगा पळय एक गुरवार बायल मेली तिची कूड पुरपाक जागोच ना म्हूण तिश्टोच उरली. आगो संवसार 21व्या शेंकड्यान पावलो तुम्ही खंय आसात गो हा कितें मनशां तुमी मनीस मेलो की सोंपलो ताका पुरप जळप हांव नकळो खंयच्या हातून आसा गो तुमी मनशाची कूड मातयेन गेली की सोंपलें सगळें. पूण दत्तू अप्पा ती आवत मरे तिका सामकी पुरपाक जाय तिचे सगळे विधी करून मागीर तिचे वयर फोंडार तिचे कांटे घालपाक जाय. अरे गोयना तू खंय आसा रे खंयच्या समाधान आनी खंयच्या शेंकड्यान आहार तू. पूण अशें हालवत बालवत आमचे मोदें मात ना कोणूय मरो जाय बा काशा हांव रेडीच मारलो फोन घातलो भितर. खरें म्हळ्यार आतां मरे आमी जळप पुरप हे सगळें मरे रिती पळय आहा त्यो बंद करूंक जाय आनी एकूच कितें तरी काम करूंक जाय. मागीर जर तूं अप्पा व्हडल्या शारांनी गुरवार बायल मरत जाल्यार तिचे कितें करता. आगो थंय जगता पळय लोक जिते आसा तांकां रावपाक जागो ना मेल्ल्यांक आनी खंय उपसता गो प्रश्न थंय हा. पूण जालां कितें मुगो कसलो एक कायदो म्हणटा तो नितळना कळ्ळें त्या खातीर आतां कितें जाल्लां जेन्ना पळय एक खंय तरी जागो वापरतात पुरपाक उलपोवपाक तो जागो भ्रश्ट जालो असो लोकांचो समज जाला. शी 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 सायबा हा पयले तरी आमकां जिव्यांकूच जिवांक त्रास जाताले मरे आतां मेल्ल्यांक पासून कोण साणिना मरे. शी सायबा पूण तो आमचो खासदार म्हणटा गांवांनी खंय मोसुंब्यो बांदल्यात मरे मागीर तेंकाच जागो कसो ना तो. आगो ते धनगर समाजाचे लोक तांचे कडेन खंय आसा इतली मातां वाडटीत मातां थंय नासतीत भुतां अशी एक नवी म्हण तयार जाल्या कळ्ळें मरे तुका. आतां ते धनगर समाजाच्या लोकांची मातां ना म्हणटकूच खंय कोण वावरना. काणकोणा थंय ती बायल मेली तिचे मडे घेवपाक तयार ना अशें म्हणटाले. हांगा हे तिचे मड्याचेर अंत्यसंस्कार करूंक सोदतात करूंक मेळना कायदो म्हणटा तो नाच. अरे दत्तू अप्पा कायदो ना कसो म्हणटाय तूं. मुख्यमंत्र्यान काणकोणकारांक कायदो सारको दाखोवन दिला. तेणे पुलिशेक ऑर्डर सोडल्या हे पळय खून जाला बायल पळय तिच्या जर इन्क्वायरी करता आसतना कोणूय जर मोदें येयत न्हू आडकाठी हाडीत न्हू जाल्यार तेका सारको बंदखण्यान घालपाचो कोणेच भितर पडपाचें ना. अशें मागीर ऑपोजिशनान आसतना सरकाराच्या नांवान NGOच्या नांवान शंख कित्याक मारतालो खंय तेन्ना तर तो रस्ते आडयतालो तेन्ना खंय कांय अडखळी येनाशिल्ल्यो आनी हांगाचे सोडून वयर केंद्र सरकाराचें तेंच चल्लां. अरे एक तरी लोकसभाचो संसदेचो कामकाज सारकें चलोवंक दितात रे ते आयल्ले दिसा बोवाळ घालप आनी बंद करप मरे हेच मरे ते आपलो तो बाबा आनी दुसऱ्याचो तो पोर. दत्तू अप्पा हाजी मातशी समजोवणी कर पळोवया ते ताका कितें तरी तुजे 4 बऱ्या उतराची गरज आसा. कितें जाला रे हा आनी हो विठ्ठलाचो न्हू रे. हय तोच तो हें पळय ही बाटली घेवन कपेला फाटल्यान बसलोलो. हांव वयस हे खंय मेळना तुका खंयच्यान हाडले तुवें. बाबान शेताक घालपाक हाडिल्ले. अरे कसली दळडिरी तुका बुद्धी येता रे हा. तुजो बापूय पळय रे काय बरो थंय शेतान दीस रात तुज्या खातीर त्रास काडटा मरतो. अरे दत्तू अप्पा हेचें जालां कितें. अरे हो विठ्ठलाचो धाकलो सायन्स शिकता 92% मेळयल्या ताणें. हय विठ्ठलाचें मात आपलें बरें आं तो शेतान काम करता पूण मनान तेणी एकूच सपन बागिलां आपल्या चेड्याक दोतोर करपाचो. आमी शिकून वयर सरली तरी तो शेतान काम करीत आसता. हय. बरो मेळेन. हय आनी मेरिले तर एक खुंटो मोडलो जाल्यार रोकडोच लायलो दुसरो. तो कितलो मेहनती रे हा तेजो वाव खरेंच वालोराचो. अरे कायतान तो मेहनती रे पूण हाजेर कसलो सांवार आयला तो पळय. बाबा अशें कित्याक करूंक सोदतालो रे तूं. हांवें कितें म्हणून करपाचें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हाजो बापूय म्हाका शिकोवपाक कितलो त्रास करता तो. हांव जेन्ना रातचो अभ्यासाक बसता तेन्ना आपुणूय जागरण करता. म्हाका जाम येवंक फावना म्हणून मदीं फुटी च्या करून दिता पूण सगळें फुकट गेला. अरे बाबा पुढचें जालें तरी कितें रे. अरे विठ्ठल तुका फुडें शिकपाक दिना तेका हांव विचारता मरे.
अरे बाबा तुझो कितें प्रॉब्लेम असल्यार आमकां सांग, आमी तुका सगळे आदार करतले मरे. हय हे पळय, फीएचो जर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार म्हाका सांग. आमची आधार म्हणून अशी संस्था आसा जी फी भरपाक भुरग्यांक हेल्प करता आनी तुका फी भरपाक आमी फाटीं सरचे ना. तुजी फी करता म्हजो फीएचो प्रॉब्लेम ना, म्हाका 92% मेळूनय मेडिकलाक ऍडमिशन जावंक ना म्हणून हांव बेजार जाला. हा म्हणजे तुका ते रिजर्वेशन बादले तर. म्हज्या क्लासीन शिकपी त्या गोमतीक मेळ्ळे, अनिलाक मेळ्ळे, तांची पर्संटेज म्हाज्या परस 20% कमी आशिल्ली, पूण ते आतां दोतोर जातले. हांवें कितें गुन्यांव केला? अरे पूण हे सगळें आयकून आता विठ्ठल तकली उडयतलो मरे. ताका खंय कळटा रे ह्या रिजर्वेशनाची भानगडी. म्हाका तर बाबा कांयच कळना हे. 27%, 12%. ते कोडे कोणाकूच कळचे ना. सगळो मतांचो खेळ, फक्त मता खातीर चालला. आरक्षण आरक्षण बाबासाहेब आंबेडकरान बरोवन दवरलेले कितें की दलितांक मजत करची, दलितां खातीर आरक्षण आसचें. पूण कांय वर्सां मेरेन पूण ते चालूच उरलां, तातूंत कोणेच बदल केलो ना. पूण तेजे नंतर आरक्षणां वाडत गेली. आता सगळे मिळून 115 जाती खातीर आरक्षण दवरलां. हे सगळे फक्त मता खातीर चालला. पयलीं मरे जो तो दलित समाजा कडेन पळोवन मरे नाक मुड्डितालो. आता आमी कोणा कडेन पळोवन नाक मुड्डुया? म्हाका दिसता निदान शिक्षणा कडेन तरी असलें आरक्षण आसूंक उपकारना. बरोबर तुजें. हांव कितें म्हणटा, जे दलित आसात, मागाशिल्ले आसात, जांकां जांकां कोणाक म्हणून आरक्षण दिवचें अशें दिसता न्हू, तांचे खातीर कितें करा, तांच्यो फी भरा, तांकां पुस्तकां दिया, तांकां लागता ती साधन सामुग्री दिया, तांकां जाय जाल्यार ट्युशनाक घाला आनी तांकां बरें शिक्षण दिया. पूण हे सगळें करतकूच जेन्ना ती सगळीं भुरगीं एकाच वेळार परीक्षेक बसतलीं तेन्ना निकाल म्हणटा तो फक्त जो कोण लागता त्या प्रमाणूच दिवंक जाय. थंय आरक्षण निकालाक उपकारना. बरोबर. जेचे कडेन शिकपाची कापासत आहा तोच फुडें वयतलो. मागीर आमकां बरे दोतोर आनी बरे इंजिनियर मेळटले. ना जाल्यार बाबा सोबी बिल्डिंगा अशीच कसलो घोटली. सारकी. ते अशें जातलेंच. जाच्या कडेन शिक्षण ना ताका संद मेळटा, मागीर ते कशे बशेन धुकलून डिग्री घेतात. आमच्या असल्या मनशांक खंय तरी रीण काडून भायल्या राज्यान लाखांनी पयशे दिवन ऍडमिशन करचें पडटा. मागीर ते पयशे वसूल करपाक भायल्या देशांत वचून सर्वीस करची पडटा. पूण फुडें शिक्षण जर करतलो जाल्यार सरकार स्कॉलरशीप दिता न्हू. दिता, स्कॉलरशीप दिता. पूण जर तूं तो फाटलो रिकॉर्ड काडून पयशी कोणाक कोणाक मेळ्ळ्या ते कळटले. कितें रे, जांकां पळय गरज ना तांकां मेळ्ळ्या आनी खरे गरजवंत आसा तांकां मेळूंक ना, हें तुका दिसून येतलें थंय. आनी समज ते पयशे घेवन रीण काडून भायर गेलो, शिक्षण घेतलें, पूण हांगा परतो येवन नोकरी मेळटली म्हणून शाश्वती कितें आसा रे? थंय परते आरक्षण मरे. आणि ते रेझर्वेशन 27% ओबीसी आणि 12% शेड्यूल ट्रायब्स आणि शेड्यूल कास्ट. हय, आतां पयर कितें जालां मरे, असोच वतना म्हाका तो सदानंद मेळ्ळो. हांवें म्हणलें खंय आसता तूं? तर आपूण म्हणलो पुलिसेन आसा. पयसा खंय तरी वाळपय काय खंय तरी. कितलीं वर्सां जालीं रे? 20 वर्सां जालीं म्हणलो. हवालदार आसा. मागीर म्हाका खबर कळ्ळी तो तुकारामाचो गोपी आसा पळय ताका फक्त 15 वर्सां जाल्या म्हणल्यार तो PSI आसा मरे. 15 वर्सां जाल्यार PSI आसा. हय, हेच तें हेकाच म्हणटात रिजर्वेशन. शिक्षणाक रिजर्वेशन पयलीं, मागीर नोकरेक आनी मागीर प्रमोशन मेळोवपाक सगळ्या कडेन रिजर्वेशन. मागीर आमच्या असल्या मनशाक कितें भोगपाचें हें? हें आतां चड जालां. म्हाकाय अशें दिसता, पर्सनली हांव सांगता, हें चड जालां. हाचेर कितें तरी बोवाळ जावपाक जाय. अरे पूण तुका कितें करपाक? तुजे कडेन मतां आसा. अरे ना मतां ना म्हणून कितें जालें? आवाज आहा मरे आमचे कडेन. आमचे कडेन मात कांय करूंक जावपाचें ना. ह्या वेळार आमी कितें करपाचें हाचेर विचार करचे परस मरे हाका कशी मदत करूंक शकतले हाचेर विचार करुया. हय. हें पळय, आमच्या गांवच्या भुरग्यांचो फुडार हांव काळोखाक असो दवरूंक दिवचो ना. म्हाज्या कडेन जे पयशे जमोंक जाता पळय ते हांव शुअर जमयतलो. म्हजें कितें 10 सोडली 5 उरल्या. म्हजे कडेन कितें जमला पळय तें हांव तुका दिता. म्हजो नातू सोंग. आनी हांव कितें बेश्टी भाशणां करतलो? अरे खूब वर्सां जालीं भाटकाराचें काम केलां पूण अजून पर्यंत तेचे कडेन कांयच मागूंक ना. पूण आतां हे फावटी मागतलो. आणि हांव म्हणून कितें उगी रावतलो? हांवूय आतांच वयता आनी पाद्रीक मेवता. आमच्या मिसार ताका सांगूंक लायता ह्या भुरग्याचो असो प्रॉब्लेम आसा म्हणून.
आणि लोकां कडेन कितें मदत जाता जाल्यार हांव ती मागोंक लायता तेजे कडेन. हे पळय कितेंय जालें मरे तूं आतां दोतोर जालो म्हूण समजूच आमी तुका दोतोर करपाक वावुरताले कितलेय आडमेळी येवं आमी त्यो जाग्यार उडयताले कळ्ळें. पूण एक लक्षांत दवर असले वीक घेवन जीव दिवचे परस जे लोक जीव दिवन मरूंक सोदता पळय तांच्या बरें करपाक तांचे खातीर वावुरपाक दोतोर जा आनी जाणटेपणान आमचीय जतनाय घेवपाक दोतोर जा. हय दत्तू अप्पा गोयना दादा अमृता आत्या कायता निर्मल श्याम बाबू तुमचे खूपच उपकारी आसा. तुम्ही म्हाका नवी आशा दिल्या दिशा दाखयल्या. तुमचो आशिर्वाद आसल्यार हांव बरो अभ्यास करून ज्या जाग्यार स्कॉलरशीप आसा ती मेळोवन तुमचें स्वप्न पुरो करतलो. हॅलो सागर कितें कितें महाराष्ट्रात म्हाका सीट मेळ्ळें. बरें बरें देव पावलो. बरें बरें हय दत्तू अप्पा महाराष्ट्रात म्हाका सीट मेळ्ळ्या. अरे वा बरें जावं. पळयलें मरे हांगा बरयल्लें मरे मनशाचें कोणूच काडून घेवंक शकना. फक्त मनशान मरे मेहनत करीत रावपाक जाय कळ्ळें. फळ आपुणूच मेळटा. पळय विठ्ठल लायलो यो यो बऱ्या वेळार पावलो तूं. कितें जालें विचार तांकां. अरे तुजो चेडो दोतोर जाता. हा दोतोर जा पूण दोतोर विली भशेन जावं नाका कळ्ळें मरे. दोतोर विली केदो व्हडलो दोतोर नांव आशिल्लें पूण राजकारणांत गेलो आनी सगळें वगडान उडयलें. आतां दोतोर ऑस्कर रिबेलो तेच वाटेर आसा कळ्ळें. तूं तशें करूं नाका. तूं फक्त दोतोर जा आनी लोकांची सेवा कर. लोकशाय